गोंयांतली रेस्टॉरंट्स, शेक आनी हेर ल्हान व्हड हॉटेलांक कमर्शियल एलपीजीच्या तुटवड्याक लागून बरोच त्रास सोंसचो पडटा. सिलिंडर टायमार मेळोंक नाशिल्ल्यान जायत्या हॉटेलांनी आपलो मेन्यू कमी केला, जाल्यार कांय कडेन गिरायकांक खूब वेळ वाट पळोवची पडटा. ताका लागून पर्यटन हंगामात असो वायट प्रसंग आयिल्ल्यान ताचो पर्यटकांच्या संख्येचेरूय परिणाम पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय दिसांनी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरचो शॉर्टेजचो इश्यू जे आमकां सगळ्यांक आयकपाक येताले तेजो आतां इफेक्ट हो आतां सगळे कडेन आमकां जाणवपाक मेळटा. कांयशा हॉटेलांनी जे आपले फूड आयटम्स आसले ते सुद्दां आतां कमी केल्या आनी रिजन म्हटल्यार तो एलपीजी सिलिंडर्स जे कमर्शियली अवेलेबल आसले ते आतां खंय तरी कमी जाल्या. खुबश्या हॉटेलांनी जी तेंची मेन थाली अशी आसली ती सुद्दां तेंच्यांनी आतां कमी केल्या. म्हणजे जे थाली आदी खुबशे क्वॉन्टिटीन करताले ती क्वॉन्टिटी आतां कांयशा हॉटेलांनी ही देंवयल्या. आमी कांयशे हॉटेल ओनरा वांगडा उलोवपाक गेले तेन्ना त्या टायमार तेंच्यांनी सांगलें की एका विकांक जेन्ना तांकां 3 or 4 सिलिंडर्स हे यूज जाताले ते आतां तांकां 2 नाल्यार 1 अशे इतले रिड्यूस जाला आनी ह्या 1-2 सिलिंडराचेरच तांकां फूल जे तेंचें किचन आसा हे तांकां रन करचें पडटा आनी जे पॉसिबल जायना त्या खातीर तेंच्यांनी जे फूड आयटम्स आसला हे आतां कमी केल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीश वांगडा हांव चेतन गवस.